Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. जे कष्ट काडटात तांचेर सारकी जस्टीस जावपाक जाय. म्हाका जाल्यार दिसता की सरकारान हाजेर लक्ष घालून कसो हो आनिकूय हे जो आमचो शिगमो आसा तो आनिकूय ताजें प्रेस्टीज वाडोवपाचे प्रयत्न करपाक जाय. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हांवें बाब रोहन खोटे बरोबर काम केल्लें आसा, पर्यटनान न्हय पूण आयटी. जे ते एकदां घेवन बसले की हाज्या फुडलें डिटर्मिनेशन हांवें क्वचित लोकांचें पळयलां. म्हणून म्हाका आतां हांव आशा बाळगितां की बाब रोहन खंवट्याच्या जबाबदारी हें काम जातलें हें म्हाका निश्चित दिसता. संजय हळमणकाराची वळख करपाक गरज ना. हांव नित्य सांगतालो ताका ताजे आर्टिस्टीक क्रिएटिविटी पळोवंक जाय जाल्यार मनोहरभाई पर्रीकराचो पुतळो पळोवचो वचून. तशेंच म्हाका याद जाता 25 वर्सां पयलीं ताणें म्हज्या बापायचें चित्र काडिल्लें आनी मनोहरभाईच उद्घाटनाक गेल्लो आनी रातचो मनोहरभाई जेवणाक येयलो आमगे आनी म्हणलो आपूण विसरच्या पयलीं फाल्यां तें आनी म्हणलो कोणूय वचून घे, फाल्यां तूं वचून तें चित्र घे. आनी ताणें एक्चुअली तें हातान काडिल्लें. तें अजून म्हज्या ऑफिसान आसा. हांव प्रत्येक सकाळी वचून देवाक पांयां पडटकच त्या फोटाक पांयां पडटा आनी खुर्चेर बसता. तो संजय हळमणकार जाका कले विशयी इतलें प्रेम आसा. म्हाका दिसता आज तांकां हांगा हाडपाक आनी ते आयले हे हांव पणजी शिगमोत्सव समितीच्या वतीन तुमचे आभार मानता. सगळ्यांक हांव जाणा ह्या तेंपो शिगमो करपाक तुमकां खूब प्रयत्न करचे पडले, कश्ट काडचे पडले आनी तितले सेंटरांनी शिगमो अंदू जालो ना आनी हांगाय फ्लोट जावंक जाय तितलें जालें ना. पूण म्हाका कळटा की कोविडा मागीर हे 2 वर्सां मागीर हो पयलो प्रयत्न. म्हणून हांव इतलेंच सांगून म्हजें भाशण सोंपयतां की पणजी शिगमोत्सव समिती तुमच्या पाठिंब्याक सदांच आसतली. कित्याक हें तुमी जें करता हांव सगळ्यांक जे आज बक्षीस मेळटलें तांचें अभिनंदन करता आनी तुमचे आभारूय मानता की इतले कश्ट काडून तुमी इतलो वावर करून तुमी हांगा हें प्रदर्शीत केलें. आनी पणजी राजधानी जाल्ल्यार खूब ट्युरिस्टूय आसता आनी पयलीं आमी बक्षीस वितरण रातचें करताले. मागीर आमकां अशें दिसून आयलें की लोक पावता म्हणसर पहाटे जाता 3 आनी 4. म्हणून आमी सांगलें तें बरोबर न्हय, कित्याक बायलां आसता, भुरगीं आसता. म्हणून तो बक्षीस वितरण सोहळो आमी आज दवरला. पूण अशेंच तुमी बरें काम करीत रावा. आमी सदांच तुमच्या फाटिंतल्यान आसतले. आमकां अजून पासून ह्या समितीक केन्नाच कोणें ना म्हणून हांव सांगता ही एकूच समिती गोंयांत जालो पॉलिटिकल लिडर इज नॉट द चेअरमॅन. आनी प्रत्येक खेपो मनोहरभाई जावं बाबूश जावं प्रत्येक खेपो आमी वचून हांवें विचारलां की हे म्हजो अधिकार न्हय हो तुमचो अधिकार. आय एम जस्ट रिप्रेझेंटींग यू. मनोहरभाईन म्हाका एक दीस विचारलें बरें काम करता थंय भितर कित्याक हस्तक्षेप करपाचो गरज ना. बाबूशी जसो फाटले खेपो जालो हांवें बाबूशाक सांगलें आतां तुवें घेवंक जाय. तो म्हणलो ना जशें चल्लां तें चलूं दी. म्हणून हांव तांचे आभार मानता की प्रत्येक जे आमचे हांगा मतदारसंघाचे आमदार आसा तांणी आमकां तितलेंच सहकार्य दिल्लें आसा, तितलेंच मार्गदर्शन केल्लें आसा. म्हणून परतून एकदां हांव तुमचे आभार मानता. तुमचो परतोय एकदां तुमकां वेलकम करता आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता. नक्की कितें जालें तें चित्ररथ पळयतकीच कळटा. आनी भुरगेपणांत एकदां हें पळयलें की ताका आयुश्यभर ती गोश्ट सांगपाची गरज ना. तो व्हडलो जायसर सांगता आपणे पळयला मारुती कसो बशिल्लो तो शेंपडेचेर आनी रावणाचे कितले घोडे आशिल्ले, सुर्याचे 10 घोडे आशिल्ले आनी मागीर एक व्हडलो सरप आयिल्लो. ह्यो सगळ्यो काणयो पळयले म्हणून लक्षांत उरता. त्यामुळे शिगमोत्सवाचे एंटरटेनमेंट हाच्या भायर जाल्यार कितें म्हत्व आसत जाल्यार तें फुडल्या पिळगेक आमची संस्कृती दाखोवपाचें आनी ती तांच्या लक्षांत उरता अशें करपाचें मोठें कार्य म्हाका दिसता शिगमोत्सव गोंयभर करता. आनी ताका लागून आमची पुराणां ही महाभारत, रामायण ही सगळीं आतां भुरगीं स्वताच्या दोळ्यांनी पळोवंक लागल्यात. कित्याक आतां आमच्या भुरगेपणांत येताले तशे सिनेमा येनात. आतां आमी रामायणाचो सिनेमा पळयलो, महाभारताचो सिनेमा पळयलो. आतां ना. आतां मोबायलाचेर ती कितें पळयतात तें आमकांच कळना. म्हणून शिगमोत्सव जितल्या जाग्यांनी जाता तितल्या जाग्यांनी कमी चड प्रमाणांत पूण जावंक जाय आनी ह्या संस्कृतीचें दायज आमी फुडें व्हरूंक जाय.
आमच्यामध्ये आमचे मंत्री आसात, तांची ओळख हांव कितें करून दितलो? पूण एका मनशा कडेन थोड्यो क्वालिटी आसल्यात आनी त्यो क्वालिटी जाल्यार ताजे कडेन आसप, ते गूण जाल्यार ताजे कडेन आसप, जाल्यार एक सामान्य मनीस सादो बिझनेसमॅन उद्योगपती खंय पर्यंत पावूंक शकता ह्या गुणांनी. त्यो फक्त 4 क्वालिटी सांगता आनी तीच तांची वळख अशें तांचे कडेन मागता. रिलेशन डजंट शायन बाय शेकिंग हँड्स इन बेस्ट टायम. Relation doesn't shine by shaking hands in best time, but it blossoms by holding hands firmly in critical situations. तुम्ही हे केला. Don't look for someone who will solve all your problems. Look for someone who won't let you face them alone. हे तुम्ही केला. If you focus on results, you will never change. If you focus on results, you will never change. But if you focus on change, you will get results. तुम्ही दाखवून दिला. If you have choices, then choose the best. If you have no choice, then do the best. नाही तुम्ही काय? संजय हरमलकर ह्यांची ओळख बाबान करून दिल्या. एक उत्कृष्ट चित्रकार, एक उत्कृष्ट मूर्तिकार, एक उत्कृष्ट कलाकार, वाचनाचे पिशे आशिल्लो मनीस, इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझाचो अध्यक्ष आशिल्लो कितलीशींच वर्सां. ताची मूर्ती पळयता जाल्यार बाबान सांगना तशें मनोहरभाईचो पुतळो पळोवं येता. नाजाल्यार ताणें एक व्हडलो परशुरामाची मूर्ती केल्ली आनी ती कितलीशींच वर्सां इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझान आशिल्ली. आतां ताणें ती एका देवळाक डोनेट केल्या परशुरामाच्या. येदी व्हडली मूर्ती. ताणें साहित्यिकांची, कलाकारांची, नर्तकांची, गायकांची, गायिकांची चित्रां स्वताच्या खर्चान काडून दवरल्या. पोर्ट्रेट व्हडले व्हडले. आनी ताज्या तकलेंतल्यान पोर्ट्रेट आर्टिस्टचो कॅम्प असो कॅम्प इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझान भरतात. थंय कोणाकूय ते आपयतात आनी 15-20 मेंबर येवन ताजी पोर्ट्रेट तयार करतात वेगळ्या वेगळ्या एंगलांनी. ती सगळी पोर्ट्रेटां करून ते शिकतात. असो एक टिचर सुद्दां, गोवा फायन आर्टचो स्टुडंट असो संजय आमकां आज मनाचो सोयरो म्हणून मेळ्ळा. ताका विनंती आसा की तिणें 2 शब्द उलोवचे. शिगमो समितीच्या ह्या कार्यक्रमाला सुंदर अशा व्यासपीठावर उपस्थित आजचे प्रमुख पाहुणे, माझे मित्र, म्हणजे आमदार मिनिस्टर होण्याच्या अगोदरपासून आम्ही मित्र चांगले, ते खोटेबाब, त्याचप्रमाणे माझे अजून दुसरे मित्र, त्यांची बहीण खरी माझी चांगली मैत्रीण सुरुवातीला, ज्यांना आम्ही प्रेमाने लाडाने आम्ही बाबा म्हणतो. मग आमचे बाकी इतर समितीचे सर्व सदस्य, नाईक, दुसरे तर मी त्यांच्या बाजूलाच कितीतरी वर्ष ॲडव्हर्टायझिंग करत होतो, मंगलदास नाईक, आणि माझे आमचे मित्र शांताराम नाईक, तुम्ही इथे उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो. मला आठवतं आता जसे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही लहानपणी प्रत्येक गाव शिगमोत्सवाच्या वेळी प्रत्येक घरातला 1-2 नागरिक तरी असायचे आणि प्रत्येकाच्या घरी जायचे आणि घरासमोर एक फेरा धरून नाचायचे. आणि एक तऱ्हेची ती वेगळीच कला होती नाचण्याची सुद्धा, ती आता कधी बघायलाच नव्हती. असा काळ होता तेव्हा. मग आम्ही लहान असताना, मी चित्रकार असताना खूप मुलं माझ्याकडे यायचे, आम्हाला ते मुखवटे बनवून दे. मग ते त्यांना मुखवटे बनवून द्यायचो, आम्ही धागा बांधायचो कानाला, आम्ही त्यांच्यावर आम्ही पण तो लावायचो आणि शिगम्याला फिरायचो. मग मी जेव्हा 8 कॉलेजमध्ये असताना गोव्यात पणजीचे तुम्ही सगळे त्यांना ओळखतात, फंकीत, त्यांना आम्ही फंकीत म्हणतो. तर आम्ही स्टुडंट होतो आणि ज्यांना हे ओळखतात बाळा म्हणतो. बाळा, मी, माझ्याबरोबरचे आणखी अन्य क्लासमेट माझे, फंकीत आम्हाला घ्यायचा. आम्ही स्टुडंट होतो आणि ते पणजीचे ह्याचे फ्लोट सगळे, कार्नावलचे फ्लोट आणि दिल्लीचे फ्लोट आमच्याकडून डिझायनिंग करून घ्यायचा. आणि तेव्हा त्या मुलींचे कपडे छोटे छोटे अंडरवेअर दिसतात त्याचे आमच्याकडून ते करून घ्यायचा. आम्हाला ते बघून म्हणजे लाज वाटायची, पण
आता ते सांगतात तसं आम्हाला करून द्यायचं, आम्ही करून द्यायचो आणि ते फ्लोट घेऊन दिल्लीला जायचे आणि गोव्यात पण. आणि आम्ही आर्ट कॉलेजमध्ये असताना पण पाहतो तेव्हा शिग्मोचे फ्लोट फार कमी असायचे आणि कार्निवलचे खूप असायचे, ते सुद्धा नंतर नंतर. पण आमच्या बालपणी आम्ही बघायचो शिग्मो गावागावात व्हायचा. तर अख्ख्या भारतातले टुरिस्ट वर्ग जो आहे ते कार्निवल बघायला यायचे. कारण काय, त्या मुली नागड्या वगैरे दाखवायचे, त्यांना ड्रग्स पण द्यायचे. आता ते जाहीरपणे बोलू नये आम्ही, पण आणि शेवटी मग त्यांच्या फादराने आवाज उठवून ते बंद पाडलं, म्हणजे ते कमी केलं. बाकीच्या गोष्टी बोलायला पाहिजे पण खरं. मग पणजीला जेव्हा मला आठवतं सुरुवातीला शिग्मोत्सव सुरू झाला, आम्ही जेव्हा शिवसेनेचा राज्यप्रमुख, मला वाटतं 87-88 मधली गोष्ट असणार, आणि मला बोलून आणलं पणजीला आणि यांच्या घरी आम्ही बसलो होतो. काय म्हणतात आमच्या घराला, बाबा नाही, हां बरोबर, हां बरोबर, त्यांच्या घरी मला बोलून आणलं आणि काही वर्ग होतात कोणते मला आता लक्षात नाही की आम्ही शिग्मो व्हायला देणार नाही पणजीमध्ये, आणि पहिलाच होता तो काय, आणि आम्ही होऊ देणार नाही. आणि मला बोलून आणला आणि मला सांगितलं कधी आहे, अमुक दिवशी. म्हटलं बरं. मी सगळ्या गोव्यातल्या शिवसैनिकांना फोन केला, बोलून घेतले आणि पणजीला आम्ही घुसलो, कुटुंब संख्येने घुसलो, म्हणजे बघूया कोण अडवतो, आणि सुरू झाला. मला आठवतं सम्राट हॉटेलच्या आपला थिएटरच्या आसपास कुठेतरी स्टेज घातली होती आणि मला पण मग स्टेजवर घेतला. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे बक्षीस वितरणाला जवळजवळ पहाटेचे 4 वाजले होते, कळलं की नाही, आणि तिथून मग सुरुवात झाली काहीतरी असं. अशा तऱ्हेने हा शिग्मा होत गेला गोव्यात. आणि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे, अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे, खरंच कुठेतरी तुम्हाला आता विनंती करतो, मी पण विनंती करतो ओके साहेब, की इकडे कुठेतरी शिगम्यासाठी बघा, जास्त आम्ही आर्टिस्ट पण तसेच असतो. आणि हे जेवढे आता चित्ररथ करतात त्यांना तुम्ही समजू नका ते पैसेवाले असतात, ते पण बिचारे कुठून इकडून तिकडून मागून घेऊन काहीतरी करत असतात. तर त्यांच्यासाठी जर तुम्ही थोडंसं वजन तुमचं वाढवलं तर चांगली चित्ररथ येतील, मोठ्या संख्येने येतील, जास्त येतील. मला वाटतं पूर्ण रात्र संपेल पण चित्ररथ संपणार नाही, तर असे येऊ शकतात. तर आणि त्याच्यामध्ये चांगली दर्जा पण वाढू शकतो त्यांचा. आणि असं झालं तर आज शिग्मो बघायला एवढी तुफान गर्दी होते, अगोदर येत नव्हते लोक, आता भरपूर गर्दी होते. इव्हन म्हापशाला सुद्धा एवढी गर्दी होते, भयंकर गर्दी होते. आणि सुरुवात व्हायच्या अगोदर 1 तासभरच लोक येऊन रांगेत बसलेले असतात. एवढी चांगला शिग्मोत्सवाला चांगले दिवस आले. दुसरी गोष्ट, आमची गोव्याची खरी संस्कृती जर टिकवून ठेवायची असेल तर ते पण बाबाच बोलले, तर ही आपली गावागावामध्ये अजूनही जिवंत आहे. आणि तेच लोक आपले गोव्यातील म्हणते की आम्ही ग्रामीण लोक आहेत, तेच आमची संस्कृती, आमच्या धर्माची संस्कृती, भारतीय संस्कृती ही टिकून ठेवण्याचं जर काम कोण करत असेल तर हे करतात. तर असे कार्यक्रम हे झालेच पाहिजे. आणि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे त्याला राज्याचा एक दर्जा मिळाला असं मला वाटतं, एक कलाकार म्हणून मला वाटतं. तर मी जास्त वेळ घेत नाही. मगाशी बसल्या बोलता ऐकलं आमच्या आमदार साहेब, मिनिस्टर साहेबांच्या कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये वाटते कार्यक्रम आहे, तुम्हाला लवकर पळायचं आहे, मी सुद्धा जास्त वेळ नाही. तर मला इकडे संधी दिली. आमचे शांताराम नाईक, आम्ही बरोबर पक्षाचं आम्ही काम करतो, खूप काम करतो, चांगले आहेत. आणि मी त्यांना असाच ओळखत नाही, ते ज्यांच्याबरोबर काम करतात ते माझे नातलग पण आहेत. DK पेंटर म्हणजे माझा क्लासमेट आणि माझं नातलग बाळा कांबळी, ज्यांचं मगाशी मी नाव घेतलं, तो DK पेंटरांचा भाऊ, छोटा भाऊ. तेव्हापासून मी त्यांना ओळखतो, आता नाही. जेव्हा मी आर्ट कॉलेजमध्ये असताना तर मला ही संधी दिली, मला बोलवलं आहे, मला 2 शब्द बोलण्यासाठी तुम्ही संधी दिल्याबद्दल तुमचे आभार मानतो. आजच्या कार्यक्रमाचे गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणजे मित्र बाप संजय हरमळकर, पणजी शिग्मोत्सव समितीचे अध्यक्ष माझे मित्र बाबा देमको, वर्किंग प्रेसिडेंट बाप मंगलदास नाईक, सेक्रेटरी बाप शांताराम नाईक, तसेच आमचे
संदीप नाईक हांगा उपस्थित आमचे ज्येष्ठ ह्या वाठाराचे ज्येष्ठ वेगळे विविध भागान आयिल्ले जे शिगमोत्सव कार्यक्रमात पार्टिसिपेट केले ते सगळे पार्टिसिपंट्स, उपस्थित मिडिया, पत्रकार भाव आणि भयणी, खूप आनंद जाता असल्या कार्यक्रमात. खास करून म्हाका दिसता प्रोटोकॉला प्रमाणे पयलो कार्यक्रम पर्यटन मंत्री म्हणून, आणि ते बी गोईंग बॅक, इट इज अ कल्चर वीच वी हॅव टू बी प्राऊड ऑफ. सगळ्यांनी आपले दोतोराक पळयतकर म्हाका म्हजी पिपल्साची याद आयली. आमी पिपल्सान शिकून भायर सरले. दोतोर तेन्नाच्यान आमकां येवन in these programs, whether it was epics, mythology, or it was related to our culture, he has always been an ambassador of this change. आणि गोंया म्हाका दिसता असले योगदान तांच्या सारक्या लोकांनी खूप दिल्लें आसा. जातूंतल्यान जी स्कुलांतल्यान आमी पास जावन आज हांगा उबे समज आसात जाल्यार खुबशे योगदान दोतोर वैद्य सारकेले आमचे लोकांनी दिल्लें आसा. तातूंत आय थिंक इट नीड्स टू बी अप्लॉडेड. शिगमो जावं, कार्निवाल जावं, वेगळे वेगळे कल्चरल इव्हेंट्स, दॅट इज वॉट गोवा इज. पयलींच्या तेंपार जाणट्यांनी फक्त मनोरंजन ना म्हणून तरेतरेचे हे कार्यक्रम सुरवात जाल्ली. आनी काय नाशिल्लें. नाटकां, जात्रा, काळो असले वेगळे वेगळे कार्यक्रम करून आमी फुडें वताले. जग बदलूंक लागलें अँड दॅट इज वेर द चॅलेंजीस केम की आमचे कल्चरल आमचे कशें कल्चर सांबाळपाचें काम, संस्कृती कशी सांबाळपाची काम. गांवांतल्यान शहरांनी येवन आज कॉम्पिटिशनां जाता. आनी ती कॉम्पिटिशनां समज जावपा जाय जाल्यार तशें लोकूय तरी जबाबदारी घेवची पडटा. अपेक्षा सदांच आसता की सरकार कितें करतलो, आमी कितें करतले. पूण एक खंयची शिगमोत्सव समिती समज कोणा घट नासलो जाल्यार कांयच फुडें सरना. वी कॅन ट्राय डुईंग आवर बेस्ट, बट वी कॅनॉट डू द बेस्ट इफ द बेस्ट इज नॉट विथ अस. म्हाका दिसता बाबा देपो इज अ फ्रेंड, ही हॅज बीन विथ अस. आयटीच्या वेळार बाबान म्हणलें ही हॅज वर्क क्लोजली. आय सी वन थिंग, गिविंग बॅक टू द सोसायटी बिकम्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सन. पयशे आसप, पयशे दवरप आनी आपूण पयशेकार म्हणप आनी दुसऱ्याक तो रिस्पेक्ट करप. म्हाका दिसता बाबा इज अर्न दॅट रिस्पेक्ट बिकॉज ही हॅज गिवन बॅक टू द सोसायटी इन विच एवर वे, एज अ फिलॅन्थ्रॉपिस्ट, एज अ पर्सन हू इज गोईंग बॅक टू द सोसायटी. आणि आज म्हाका दिसता एज अ चेअरमॅन ऑफ पणजी शिगमोत्सव समिती ताकाय भरपूर चॅलेंजीस आसतलेच. ताणें एक चॅलेंज सांगली की आमी कसो हे थोडे चेंजीस करपा जाय. हांवूय पर्यटन मंत्री म्हणून नवेंच घेतला आतां. लास्ट 2 weeks आय एम जस्ट स्टडींग द डिपार्टमेंट, कित्याक करतले गोंयचे अस्तित्व चेंज करतले काम खूब आसा तशें चलोवंक दितले जाल्यार आसा तशें चलतलें. एक आसा की बाबा आतां म्हणटालो की आमी गोंयांत कितें कितें जाय, पर्यावरण पर्यटन राखपाक कितें जाय, कितें करपाक जाय उलयत आसतात. पूण येवपी फ्लायट गोंया अजून फूल येतात. आमी गार्बेजाचो विशय काडटा, तरेतरेचे आमी बोवाळ करतात की गोंय सारकें ना म्हणून. पूण तरी टुरिस्ट येतात. प्रश्न पडटा कित्याक येतात काय. आनी एखादी आमचो कल्चर, आमचो हेरिटेज, आमचे हिंडलँड, एक तरेतरेचे टुरिजमान आमकां वी कॅन स्टार्ट फोकसिंग ऑन which we have not till now gone ahead. राजस्थाना सारकेलो एरियेन we get a high quality tourist. कित्याक राजस्थान start showcasing things what it can attract that quality of tourists. हांवें पयल्याच तातूंत म्हणिल्लें की आमी क्वॉन्टिटीन आमकां क्वॉलिटी जाय. ताजेर चर्चा जाली की 2 दिसांत हो कसो क्वॉलिटी हाडटलो. हांवें 2 दिसांत वी हॅव स्पोकन अबाउट द विजन. We have spoken about a vision that we need to achieve, and ते करता आसतना रोहन खंवटो पर्यटन मंत्री जाल्यार प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर म्हणून करूंक शकनात. इट इज द इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, इट इज द पीपल इन द टुरिझम सेक्टर, इट इज पीपल लायक बाबा देमो, इट इज पीपल, एवरीबडी हॅज अ रोल टू प्ले इन देअर ओन सेक्टर्स टू कम अँड गिव्ह बॅक अँड मेक गोवा अ बेटर प्लेस. तेन्नाच गोंय सारकें जातलें. आज आमी कितले म्हणलें की आमी हें करपा जाय, तें करपा जाय. वी हॅव टू रियलायज the next 20-30 years for any state we need to create very strong economic backbones. आणि टुरिझम पर्यटनातल्यान तुम्ही पळयलें जाल्यार रेव्हन्यू खातीर आमी म्हणटा भरपूर येता. कायदो मातसो वीक आशिल्ल्यान जाय तशी टुरिझम जायना. पूण हांवें तकलेन धरला की पयलो टुरिझम ट्रेड एक्ट आमी चेंज करपाक जाय. त्या एक्टांतल्यान थोडे प्रायोरिटीज आमी तयार करच्यो पडटल्यो जे गोंयाचें अस्तित्व, गोंयची संस्कृती जगाक दाखोवंक मेळटा.
आणि तातूंतलो एक शिगमो करता आसतना शिगमोत्सव मनयता आसतना समितीक जितले कश्ट आसता तितलेच पार्टिसिपंट्सांकूच कश्ट आसता ते आमकां कळटा. एक फ्लोट तयार करतले ताच्या फाटल्यान कितलो घाम गळटा तोय आमकां कळटा. जे लोक वचून पळयतात तातूंत प्रोफायल ऑफ पीपल अदर देन लोकल टुरिस्टूय येतात. सो जेन्ना आमी आमचे कल्चर नेक्स्ट यूथ जनरेशनाक दाखयता, नेक्स्ट जनरेशन फुडें व्हरपा खातीर, तेन्ना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की शिगमोत्सव सारकेले नाल्यार कार्निवल सारकेले गोंया पुरतेच न्ही जाल्यार वेन वी टॉक अबाउट रोड शोज, वेन वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, वी नीड टू शो आवर कल्चर टू द वर्ल्ड. जगाक दाखोवपाची गरज आसा की गोंय म्हणटा तें कितें, तेन्नाच गोंयाचे अस्तित्वान तशे टुरिस्ट येतले जे गोंयाक गरज आसा. ओवरऑल प्लॅन अशें उलयलें. आज कमिंग बॅक टू शिगमोत्सव समिती विचार खूब येतात. एखादी बाबा बरोबर बसून तांच्या मेंबरा बरोबर सगळ्या बरोबर बसून आय थिंक थोडी चर्चा करून तांकां बरोबर घेवन वी शूड बी एबल टू फायंड शिगमोत्सवाच खातीर न्ही जाल्यार आमचे कल्चरल टुरिजम समज म्हणलें जाल्यार हेरिटेज सांबाळपाक जाय, कितें करपाक जाय जाल्यार वाटचाल कशी घेवपाची. पीपल हू हॅव बीन देर आनी मे बी आज जाणटे जाल्यार तांचे व्ह्यूज एखादी कॅन मेक मोर, कॅन गिव मोर लिवरेज टू आवर सिस्टम. चेंज जायच, टुरिजम सेक्टरान चेंज जायच पडटली आनी ती आमी करपा खातीर आज समज उबे रावल्या जाल्यार क्वायट शुअर की सेंटराक मोदीचो सरकार खंय आसून बीजेपीचो वी कॅन अवेल अ लॉट ऑफ फॅसिलिटीज फ्रॉम द सेंटर टू अट्रॅक्ट द सेक्टर दॅट वी वॉन्ट टू प्रमोट. येता त्या दिसांनी लॉट ऑफ अनाउन्समेंट इन द टुरिजम सेक्टर विल स्टार्ट हॅपनिंग. हांव तुका एकूच उतर दिवंक शकता की कल्चरल टुरिजमाच्या भागान शिगमोत्सव हॅज अ रोल टू प्ले आनी त्या हातून तुमच्या कडेन उलोवन चर्चा करून ते एक जालो कॉस्ट आनी कितलेशेच आसतले इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन अदर थिंग्स. वी विल फायंड वाया मिडिया क्रिएट अ रोड मॅप फॉर एवरी सेक्टर, नॉट ओनली टू रिटेन आवर आयडेंटिटी और आमची संस्कृती फक्त दवरपाक न्ही पूण आमची संस्कृती जगाक दाखोवपाक कित्याक वी आर व्हेरी रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज. हे फुडें वता आसतना ह्या कॉम्पिटिशनान कोणे भाग घेतले, हे कॉम्पिटिशन करपूय व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक आसता आयचे युवकांक एट्रॅक्शन खूब जालें. गांवांतल्यान समज सुरू जाल्ले तेन्ना साधना मनोरंजन काय ना म्हणून जाल्यार आज मनोरंजनां इतलीं आसा की आमकां युट्यूब आनी फेसबूक आनी तुमीच सांगतले तरेतरेचे वायर मिडिया अशे तयार जाल्यात की वी हार्डली हॅव टायम. तातूंत ऑनलायन गेम्स हे राखून दवरतले जाल्यार म्हाका जोपून दवरतले शहरांनी येवप, समितीन पार्टिसिपेट जावप आनी तातूंत यूथ पासिंग दीस टू द नेक्स्ट जनरेशन. म्हणजे शिगमो जो आमी आमच्या जाणट्यांनी आमच्या कडेन हाडलो, आमच्या कडेन फुडें वतलो जाल्यार तितलेच तांणी वाव घेवचो पडटलो ही फुडें व्हरपा खातीर. इन डेज टू कम आय एम शुअर दीस थिंग्स वील हॅपन एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. महिलांक स्पेशली वी नीड टू एप्लॉड देअर एफर्ट्स. देअर कंट्रिब्युशन ऑल्सो इज क्वायट इमेन्स. वेदर इट इज कॉम्पिटिशन म्हणजे कश्ट म्हाजे कडेन काडटात तांचे कॉन्ट्रिब्युशन इमेन्स आसा. तांचे एक तोखणाय जाल्यार तांचे एक वळख करून दिवचीच पडटा हातूंत. आय विश ऑल द कॉम्पिटिटर्स हू हॅव पार्टिसिपेटेड इन दीस चिकपूच म्हणून सगळ्यांनी पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टंट. ताजे सगळे कॉम्पिटिटर्स कोण पार्टिसिपेट जाल्ले तांकां म्हजी शुभेच्छा दिता. जे कोण जिखले आसतले हांव प्रायज डिस्ट्रिब्युशन पळयता आसतना 2020 आनी 2022 पळयलो. याद जालो कोविडाचो वेळ. त्या 2 वर्सांक सादी एक्टिविटी करप सुद्दां म्हणल्यार इट वॉज अ चॅलेंज. अशें बसप इटसेल्फ वॉज अ चॅलेंज. अशें बसप विदाउट मास्क वॉज अ बिगर चॅलेंज. आनी एखादी लायफ मे बी द सेम एज कोविड वी कॅन थिंक एज द लायफ एज अ न्यू नॉर्मल. टू लीव द न्यू नॉर्मल वी विल हॅव टू टेक दीस अलॉंग विथ अस. आतां नवो आनी कोण तरी वेरियंट आयिल्लो आसा हे चालूच उरतलें. तातूंतल्यान आमी फाटल्यान रावंक शकना, फुडें वचचें पडटलें बाय टेकिंग प्रिकॉशन्स एंड एक्टिंग मोर रिस्पॉन्सिबल. आयच्या दिसाक हे 20-22 फुडें वता आसतना जे कितें हेल्प जाय पडटलो, कितें सपोर्ट जाय पडटलो ते आय कॅन ओनली एश्युअर यू दॅट वॉट एवर बेस्ट वी कॅन वी वील डू इट टू एन्श्युअर दॅट आवर कल्चर इज रिटेन. आयच्या दिसाक सगळे जितले पणजी शिगमोत्सव समितीच्या कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाल्ले आनी जे जिखले तांकां सगळ्यांचे अभिनंदन करता. पणजी शिगमोत्सव समितीचे अभिनंदन करता कित्याक विदाउट देम नथींग वूड हॅव हॅपन्ड. आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.